मोगाच्या भाव भयणीनो, अपोस्टलांक काळार भगवंत पावलो एक व्हड आमच्या धर्माचो मिशनर. खूब वर्सां तो गांवांनी वचोन बरी खबर परगोटली. पूण तो पावलो जाला आदी तो आसलो सावलो, एक व्हड फारिझेव. आनी जे धर्म एके भाशेन देवान आदीन दिल्लें तें सांबाळूंक तो गांवांनी वचोन जेजूक म्हणजे शिसांक खूब पिडापीड दितालो. पूण दमास्कस गांवांत पावतना जेजून ताचे दोळे उगडले आनी ताणें आपलें जिवीत न्हवसोल्लें. आनी तो खूब वर्सां गांवांनी वचोन ताणें देवाचें उतर परगोडलें. तशें आमी म्हणटा शावियर पावलो फाटीं एक व्हड मिशनर. कित्याक जायत तर फकत 10 वर्सां मिशन वावर केलें. तुमकां खबर आसतलीच, तो एक स्पॅनिश नावारे गांवांत शावियर कास्तेलांत ताचें जल्म जालें. उंच शिक्षणा खातीर तो पारीस आयलो आनी ताणें MA केले उपरांत तो एक कॉलेजींत शिकयतालो, प्रोफेसर. हे वेळार ताची इनासाची भेट जाली आनी तेग जाण इनास शावियर आनी पिटर फेबर ते एकाच कुडींत रावताले. जेन्ना ताचो तिसरो वांगडी आपल्या घरा गेलो तेन्ना इनास ताचे बरोबर बोलूंक लागलो भितरल्या जिविताची, दुसऱ्या वडपणांची. आनी शावियर चिंतूंक लागलो. अशें तरेन ताच्या मनांत एक नवो उजवाड आयलो. आनी तेन्ना 1 म्हयन्याचे रितीर कोत्ताना देवान ताचें काळीज मोगान भेटवयलें आनी शाविरान ताचो खूब मोग अणभवलो आनी आपलें जिवीत सगळें बदल्लें. आनी यादनीक जातच पयलीं जेजू संस्था स्थापल्या उपरांत ताका आपोवणें आयलें इंडियाक येवंक. मायाचे 6 तारखेर 1542 तो गोंयांत पावलो. आनी डिसेंबर 3 तारखेर 10 वर्सांनी ताणें आपलें जिवीत देवाक भेटवलें. पूण ह्या 10 वर्सांनी ताणें खूब मिशन वावर केलो. आनी ह्या 10 वर्सांनी फकत 10 म्हयने तो गोंयांत आसलो. 10 वर्सां न्हय, 10 म्हयने गोंयांत. तुमकां खबर आसतली, तो सांजचे वेळार एक काळें लोब घालून, आमी आतां धवे घालतात ते घालताले, आतां गाण दवरून तो सांजचे रस्ते भोंवतालो. आनी भुरग्यांक एकठांय करून दोतोन शिकयतालो. ताका आमची भास येनासली, पुर्तुगेज. थोडे मागणी आमचे बाप्पा जायत बाबकान मोरी थोडी भुरग्यांक शिकयतालो. एक भशेन त्या भुरग्यांची मनां उजळतालो. आनी भुरगीं घरा वचून ती खबर सांगताली. हांकां एक यादनीक आयला, एक मनीस आयला, तो काळे लोब घालता आनी गांठ घेवन भोंवता, शिकयता लोकांक. पयलीं ताणें भुरग्याच्या काळजांत एक भशेन आपलो प्रवेश केलो आनी मागीर कुटुंबांनी, उतरांनी आनी खोर्न्यांनी ताणें तुजें उतर परगोटलें. मागीर आतां खबर मेळटा की दक्षिण भारतांत आहात ते क्रिस्तांव आहात, थंय कोणूच सांबाळूंक कोणूच ना. थोडे एक भाशेन थोडी दोतून तामील भाशेन भाशणार करून ताणें पातमार घेतलें. तो थंय पावलो आनी थंय खूब लोकांचे भेट जावन ताका सांबाळलें. ते मागीर परतून गोंयांत आयलो आनी परतून त्या गांवांत गेलो. एक भाशेन खूब यादी केलो. गोंयसून दक्षिण भारतांत मागीर मलाका, मालेया, मोलुका, साळेम, मागीर जपान. आनी निमाणे दिसा तो चायना वचून सोदतालो, पूण देवान ताका आपयलो. ताका ताच्या मनांत एकूच विचार आसलो, देवाचें उतर सगळ्यांक परगोटूंक, देवाचो मोग सगळ्यांक दाखोवंक. थंय आपलीच काळजी करूंक ना. कसलें जेवण मेळटलें, विसो तो खंय गेलतलो,
प्रवास करतना कसली अडचण आसता ते हांव कांय दवरूना फकत देवाची उतर परगोटूंक हेजे भाशेन खूब मिशनर जालो उतरांनी आनी खोर्न्यांनी आनी रातच्या वेळार बसून दिमी घालून आपल्या कुळांत मागणी करतालो सायबा म्हाका आनीक दी जायते लोक म्हाका उदर परगोवन खुशी आसा म्हाका आनीक दी अशें प्रवास करून करून 10 वर्सां तांणी सारलीं आनी मागीर देवाच्या आपोवणें आयलें तर म्हणलें सायबा तुवें म्हाका दिलां हें जिवीत तुवें म्हाका इच्छा दिला म्हाजें जिवीत तुका समर्पूंक तें जिवीत हांव तुमकां समर्पितां बाबणीन जें आपोवणें देवान आशिर्वाद दिल्लें तें आमकांय दिलां आमी आमचें जिवीत देवाक समर्पूंक जाय पयलें बरें जिवीत जिवन भुरग्यांक ल्हान जातना बरें तत्वां दिवंक ज्या वेळार आमी काम करता तो एक भाशेन नम्रतायेन आनी प्रमाणीक काम करून आमी शबरा भाशेन मिशनर जावंक पावतात